एक आर्ट एंड कल्चराचो थंय जागो आहा 10,000 स्क्वेअर मिटर. तोय खंय तरी तेंच्यांनी आमकां DMAक आमच्या दिल्लो आहा आनी तो समज जागो दिल्यार आमकां एक बरी गजाल आहा. तो आमी प्लांट नेक्स्ट टू आमचो गार्बेज प्लांटूच आहा. तो 10,000 स्क्वेअर घातलो आमकां न्यू प्लांट घालपाक खंय तरी मदत जातली आनी खंय तरी एक 8 म्हयन्या भितर प्लांट समज बसलो जाल्यार वास्कोकारांचो, मुरगांवकारांचो आनी दाबोलेकारांचो गार्बेज इश्यू हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आयच्या मिटिंगेक रेजोल्युशन घेतलां की आमकां पयलें तें डिस्कस करपाचें आसा. सपोज एज एंड वेन म्हटल्यार समज डिस्कस करून आमकां समज बरें समज तो प्रपोजल आसा जाल्यार आमी फुडें सरतले आनी ताका ग्रीन सिग्नल दितले. पार्किंगेचो एक इशू इवन वास्कोन पार्किंग खूब प्रॉब्लम आहा, तें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. ज्या प्रमाणे पणजीन पार्किंग केलां तशेंच आमचो हांगासर बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आसा आनी म्युनिसिपालिटी हो एक स्ट्रेच फूल स्ट्रेच आसा पळय तो आमी पे पार्किंग करपाचो डिसायड केला. फोंडें पालिकेची देख घेवन आतां मुरगांव पालिका सुण्यांचें रजिस्ट्रेशन करून 4 पयशे जोडपाचो प्लान करता. आमी एक DMA कडल्यान आमकां लेटर येयल्लेलें आसा की जे कुत्रे रस्ते पयलीं म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलीं खंय तरी लोकांक कुत्र्यांक लायसनां काडटालें तें म्हाका दिसता खंय तरी ट्रेंड तेन्ना उडयल्लें कित्याक लागून कॅन्सल जाल्लें खबर ना. आनी आतां आमी रेजोल्युशन घेतलां की हायब्रीड आहा पळय डॉग तांकां 450 आनी नॉर्मल कुत्र्यांक 350 आनी देसी कुत्रे म्हटल्यार नॉर्मल आहा पळय तांकां 250 हे आमी प्रायस तांकां हें केलें आनी एवरी इयर तांकां रिन्यूवल आसतलें. ते कुत्र्यांक रिन्यूवल आसतलें. जे स्ट्रीट डॉग समज थंयसर रस्त्यार भोंवता तांकां आमी म्युनिसिपालिटी धरतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.